आफ्रामेंदाच्यो जमनी आशिल्ल्यांक मालकी हक्क मेळटले. शुक्रारा कॅबिनेटान निर्णय घेतलो. मिटिंगेत सरकारान जमनीचो रेट फायनलायज केला. जीएमसी, आयपीएचबी आनी गोवा डेंटल कॉलेजींतले प्रोफेसरांक निवृत्ती वय 65 वर्सां केला. राशॉल सेमिनरीक स्टॅम्प ड्युटी माफ केल्या. कुठ्ठाळे आनी केळशी पंचायतीचें बायफर्फिकेशन करपाचोय निर्णय कॅबिनेटांत जाला. त्या शिवाय कितलेशाच स्टाफाक एक्सटेन्शनां दिल्यात. To authorize Dean GMC to appoint total 350 junior residents in clinical, paraclinical and preclinical posts. Magir to enhance existing remuneration paid to junior residents of postgraduate degree courses in clinical and para and preclinical departments. ज्यांची सॅलरी 55,000 असली ती 60,000 केली. 60,000 असली ती 65,000 केली. तसेच फर्स्ट इयराक, सेकंड इयराक आणि थर्ड इयराक 25,000 असले. फॉर पॅरा आणि प्री क्लिनिकलांक ते आम्ही क्लिनिकला बरोबर हाडले आणि तांकांय 60,000 केले. फ्रॉम 25,000 एनहान्स टू 60,000. मेसस ओझोन लीजर अँड रिसॉर्ट्स प्रायवेट लिमिटेड has been permitted to set up 5-star resort and villa estate development at village Kapao, Washi म्हणतात तेका, in village panchayat of St. Matthias, Tiswadi, by notifying it as investment promotion area. This project is supposed to create jobs for 650 number of persons directly and 1,500 indirect employment with an investment of 750 crores. The present proposal is to define certain terms such as area, casino, electronic gaming, live gaming, offshore casino, onshore casino, and passenger capacity in the Goa Public Gambling Act 1976, so as to give clear meaning of the said terms for the purposes of clear interpretation of the said act, since the same were not defined earlier. Occupancy class 2 ताच्याकडे पोझिशन आसा. ऑक्युपन्सी क्लास 1 करतलो करीत जाल्यार पोझिशन येता आनी मालकी येता. आमी ताच्या खातीर रेट्स ठरयल्यात. द कॅबिनेट हॅज रिकमेंडेड द प्रोजेक्ट ऑफ मेसर्स पद्मनाभ शिष्य संप्रदाय ट्रस्ट दिस इज टू सेट अप संस्कृत युनिवर्सिटी आणि वेद विद्यालय. कोरगांवा भाईदवाड्यार एका गोठ्यांत बिबट्याचो पेटो मेल्लो मेळ्ळो. गोठो दत्ताराम केरकाराचो. फाटले कांय दीस गांवच्या लोकांक त्या वाठारांत बिबटो दिसतालो आनी आतां बिबट्याचो पेटो मेळिल्ल्यान लोकांची भिवन गुळी जाल्या. बिबट्याचो पेटो खंय 5 ते 6 म्हयन्याचो आसूये. 4 दीस फाटीं बिबट्याचो आनीक एक पेटो गाडयेक आपटल्लो. राना खात्यान ताका बोंडला सोडिल्लो. आसयलो सकाळी. हां, आणि कितले दीस वास येतालो? ना पयली येवकच ना वास. सकाळी ती राती सुद्धा वचान येयल्या हरशी गोट्यान, पण तिणी बघूंक ना. मी सकाळी बघून गेलं वास येता म्हणून. मागीर वास येता म्हणून मी बघलंय जाल्यार म्हाका खंय दिसना. मी पोना तकली घालून बघले जाल्यार त्यो वाघाची तकली म्हाका दिसली. तकली दिसली म्हणून मी हांकां सांगांक गेलं वाघ आसा थंयसर म्हणून. मागीर सगळी बघूंक गेली न्हू. मागीर मी ती थंयतली सगळी काटया काडली तेजे वयली सारको दिसांक जावो म्हणून. रातचे कुत्रे मीठ भोगताले. रातचे खूब हाली 4-5 दीस जाले रातचे सामके. म्हणजे आमी भयानच भायर येयनो ना. म्हणजे कुत्रे खूब न्हू हाली. म्हाका म्हणालो मुद्दाम वचून बघ ह्यांच्या खोपीन वाघाचा पोर मेल्ला असं म्हणून. मग मी इले आणि बघ जाल्यार वाघाचा पोर खराच आसा आणि तो बी बिबट्या वाघाचा. एक ॲक्सिडंट जाला, गाडयेक आपटला पोर. मग फोटो सुद्धा कोणी तरी म्हाका धाडलेलो. त्यामुळे म्हाका दिसता की फॉरेस्टान हेचेर अभ्यास करूचो की मदर अँड बेबी आसूंक शकतात आणि तो माणसाक भंय आसा. बरोबर. वास्को हॅपी अपार्टमेंट बिल्डिंगेचो 4थो मजलो कोसळून 5 जाण जखमी जाल्यात. जखमी जाल्ल्या 5 जाणांतले एक मायनर भुरगें. 5 जाणांक सध्या चिखली कॉटेज हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्या. ज्या बिल्डिंगेचो भाग कोसळ्ळा ती बिल्डिंग खूबच जुनी.
सगळ्या लोकांक आता सुरक्षेच्या कारणाक लागून बिल्डिंगेंतल्यान भायर काढल्यात. We got a suddenly sound, it came, people said the building is collapsed, so we came running, and when we reached here, people went on the top, and within 30 seconds Daji Sarkar reached, and all those who were people who were sitting in his office, everybody removed all the people, those who were inside. More than 5 people was inside, and there was one girl, young. She got injured. She got this thing hand, I think fractured. But now an ambulance came and everybody took them to the hospital. जी बिल्डिंग आसा वास्को भितर आनी म्हाका जेन्ना फोन आयलो की अशें कितें कॅज्युअलिटी जावपा आसा म्हणजे जाल्ली आसा आमी ते धांवून पळयले. आमचे भुरगे थंय मिटींग चालू आशिल्ली, आमचे सगळे भुरगे थंय धांवले आनी अशें दिसून आयलें की एक स्क्वेअर स्लॅब बिल्डिंगाचो एका रुमांतलो स्लॅबूच पडला आनी थंय रावपी सगळीं एक 9 जाणां भितर पडिल्लीं आसा म्हणून. सो आमी आनी आमच्या टिमीन तांकां पयलीं भायर काडली, हांगा उपचार करपा खातीर हांगा हाडल्या आनी म्हाका दिसता आज चड लोकांक मार लागूं ना, फक्त एक 2 लाखाचो हेर फ्रॅक्चर जाल्या आनी सुदैवान सगळीं वाचल्या, कांय जावना. पूण हांवें ही तांच्या नोटिसेक हाडिल्ली बिल्डिंगेची अवस्था कशी आसा ती आनी तांकां रेजिडेंट्सांक आनी ओनराकूय सांगिल्लें रिपेर करची म्हणून नाल्यार डेमोलिश करची म्हणून. तशें म्युन्सिपालिटी बी हांवें लेटर बरयल्ली पूण तांचेंय दुर्लक्ष जालें, तांणी कांय एक्शन घेवना आनी आज ही कॅज्युअलिटी घडली. गिरने से लग गया हाथ में. कैसा हुआ? क्या बोले, हम लोग को खुद ही नहीं मालूम. मेरे फूफा है ना, वो तो बेहोश हो गए थे वहाँ पे जाके. तो हम लोग सब लोग वहाँ के उनको देखने चले गए. तो हम लोग वहाँ पे सब लोग पूरी फैमिली वहाँ पे ही थी. तो मैं और मेरे मामा हैं, इनके हस्बैंड, हम लोग ऐसे बाहर आए, वो लोग पूरे सब गिर गए. उनका नाम क्या है? इनका वो इंजर्ड हुआ उनका? सब मेरी फैमिली, समरीन, जैद, तस्मिया, गुलशन, मेरी बड़ी मम्मी हसना. ये एक ब्रेक.